नमस्कार. हांव दिवलवाज समेस्तांक कुशाल बरीत नवे वर्स 2021 आवडेता. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय. आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. आयज हांव एक कविता सादर करता. कवितेचें नांव नव्या वर्साक शांतीचो येवकार. कविता रचपी मानेस श्री एंथनी कोरिया पियेनकार, गांव सायपे, कांदोलीं, बार्देस, गोंय. नव्या वर्साक शांतीचो येवकार. आदोस करून गेलोल्या वर्साचेर निश्चितपणी विसर घालुया. नवेच जल्माक आयलोल्या 2021 वर्साक आमचो शांतीचो येवकार दिवया. पोरण्या वर्सांत आमकां जें कितें वायट बरें फावो जालां तें मोगान ल्हानविकायेन स्विकारुया. उपकारांनी भरून दिनवास आठोवया. कश्टा वेळेंत सूख मेळ्ळो ना, ताचेर थोडो नियाळ करुया. मन काळीज आनी अंतस्कोण निवळ दवरून पेल्याच्या उस्क्या जियोंक वावरुया. खोशेच्या उमाळ्यांनी भरून नव्या वर्साक सांगात दिवया. आपलेपण, राग, कुन्नाटकाय विसरून दादोसपणाचे जिवीत जिवंक वावरुया. बालका जेजूच्या मोगाच्या आसन्यान आमच्या घोराब्यांनी शांती विस्तारुया. रोगताची नातीं तुटून मनीसपण विसरून आमच्या मोदे फुटी पडल्यात त्यो एकसाराच्या बांदपासान भरून काडुया. दूख अदृश्ट येता तेन्ना निराशी जावचे न्हय. नशिबांतले चुकोना, कोणाचेर शीण करचो न्हय. मन पळोवन देव दान दिता, ते उपकारी काळजांनी घेवंक विसरचे न्हय. देव बरें करूं. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय.